बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगला बापा, दिनवास तुका आयच्या या नव्या दिसाक पासत. या नव्या दिसाक तुझी मोहिमा, तुझी कृपा आणि तुझी दयाळाय आम्ही नव्यान अनुभवूंक पावल्यान. दिनवास तुका या वेळा पासत, या गोळये पासत आनीक हे वेळार तुवें आमकां जोण आमचे सगळे हुस्के कुशीन दवरून तुज्याच आसण्यांत रावोंक तुवें आमकां आपयल्यात म्हणून फावो केला म्हणून हो वेळ. दिनवास आमच्या या मोलादीक भावा पासत, तुझ्या अपुरबायेच्या पुता पासत, जो तुझ्या राजा पासत जायतो वावुरता. तो एक बेसांव जावन आसा. तुझ्या राज्यांत जायते ओतमे हाडूंक दिनवास या भावा पासत आनी दिनवास या सगळ्या भयण्या पासत जी हांगा हाजीर आसात. आमी सगळ्यांनी तुजो मोग अनुभवला. तुझें सोत आमकां मेळ्ळा आनी तुझें सोत आमकां स्वतंत्र करीत आसा. हें उतर आमकां दीस आनी दीस नितळ करीत आसा. दिनवास बापा तुज्या ह्या उतरा पासत. दिनवास तुज्या पुता आनी ह्या पवित्र आत्म्या पासत, जो आमकां हें तुजें उतर आयकूंक आमकां तें सोंपें करून दिता. आयजूय हो पवित्र आत्मा आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान जायतें कितें उलयतलो. तुजें उतर जें जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताक उजवाड. ह्या निमाण्या काळार जेन्ना आमी मनान, ओतम्यान आनी कुडीन पवित्र जावंक जाय, पवित्र रावंक जाय तुजे दुसरे येण्या पर्यंत, तें उतर आमकां आदार दिता. आमकां पवित्र आत्मो तुजो शिरकायता. जेन्ना आमी तें उतर पाळूंक चुकता, तुजो पवित्र आत्मो आमकां उबारता आनी परतून तुज्या वाटेर चलूंक आमकां आदार दिता. दिनवास तुज्या उतरा पासत आनी तुज्या पवित्र आत्म्या पासत. आयज आमचें ध्यान, मन, आमची काळजां, आमचे ओतमीक कान, दोळे उक्तेच आसून दी तुजें उतर आयकूंक. आनी आयकूंक जायतें सोंपें जाता, पूण तें पाळूंक केन्ना कठीण जाता. पूण तुज्या आदारान कांयच कठीण ना. सगळें जाता, सगळेंच सोंपें जाता. तर आमकां तुजी कृपा दी, तुजो आदार दी. हें उतर आयकूंकूच न्हय, पाळूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन चलूंक आमकां आदार दी दोनया. हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. 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 जेजू कारगां. जेजू कारगां. गोवायकी आहाय कोणाक कितें शेअर करपा आहा? प्रेज गॉड. सिस्टर मारिया गोंजाल्वीस कितें शेअर करपा आहा? वय त्या पासून येयल्या. जेजू कारगां. लास्ट टिचिंग ब्रदर सांगतालो न्हू, ते लास्ट टाइम तू नाहले रिकॉर्डिंग करूंक नाहले. मागीर घायलें सिस्टर, पोस्ट केलां. प्रेज गॉड. ओके येस सिस्टर, सांग. येस. लास्ट टाइम तो ब्रदर सांगतालो न्हू, मनशाचे रूप भायर दुसरें आनी भितर दुसरें, रायट? प्रेज गॉड. सो ऑन दीस हेचे बरोबर म्हाका एक टेस्टिमनी म्हणजे फॅमिलीची ती त्या पासून सांगूंक जाय. इट इज आमकां आतां एक्सपिरियन्स जाले न्हू, तो वी फील. ब्रदर जेन्ना टिचींग करता, शिकयता, तांकां आमकां तो ताचो उगडास येता. नाजाल्यार आमी केन्नाय सोदता. बट अशें जालें, म्हजी सिस्टर म्हटलें म्हज्या घोवाची भावाची बायल. ओके,
ते भायल्यान ते खूब वेरी गुड आय कॅन से. थोड्यांक दान दाखोवपाक कळटा थोड्यांक इंटरनल कळना. ते भाशेन तेणी कितें केलें न्हू, तें मेलें. तें आतां मेलें म्हणटकच त्या आदी पयलो तो घोव मेलो, तेजो भाव मेलो 2004. ओके, भाव म्हणटालो आमकां तुमी ताका वळखना. पूण आमी म्हणटाले आसूं दी. तो म्हणटालो ना, पूण आपणाक एक भिरांत दिसता, हांव मेल्या उपरांत तुमचें कितें जातलें. तर हांव ताका सदांच म्हणटालें, पळय आमी 6 जाणां आसलीं, 6 चिल्ड्रन वी. आमी मरोंक ना. आमची मायंड शीत कडी म्हणटा न्हू गोंय भाशेन, तशें वयर काडलां. अशें डोंट वरी, म्हज्या भुरग्यांक 2 आहा न्हू, आय यूज्ड टू दाल भात काडून वयर काडटलें. बट तूं चिंता करिनाका अशें सांगताली. तेजी घोव भायर मेल्या उपरांत न्हू, तेची खूब तेंगा भुरगीं ना. गोंया खूब प्रॉपर्टी आसली आनी ती एन्चेस्टराची, आनी हिंगा तेंचे आहा, पूण तेंचे लागीं पयशे खूब आसले. ते कितें करताले, इन्स्टेड ऑफ चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटा न्हू आमी, ते फॅमिलीक दिनासले. ते कितें भायर लोकांक हेल्प करताले, चर्चीक करताले, कोणाक एड्युकेशन हें तशें सगळ्यांक करताले. बिकॉज दे शील गेट सर्टिफिकेट न्हू, नांव मेळटलें बरें म्हणून. इंटरनल आनी आमी न्हू केन्नाच कितें प्रॉब्लम जावं, नेवर टेल आवटसायड केन्ना शेअर करूं. ओन्ली हजबंड एंड वायफ, ओके, 3 दोगां आमी जाण, आमची भुरगीं पळय तशें आमी शेअर करिनासलीं. कित्याक मागीर एनिमिटी सुबेज जाता न्हू, ते पासून आमी उतर रावतालीं. मेल्या उपरांत तेजी कोण ना, तेजी सायडीन व्हडली फॅमिली आहा, पूण सगळे आवटसायड आहा. खाली एकूच भयण आहा, शी इज इन अबावट 85 years. आनी आमी आहा गोवाचे सायडीन आमी आसा. आनी ते मेल्या उपरांत तेची सायडली रिलेटिव्स येयले आनी ते म्हणटा तेजे आंटीचे पयशे आहा न्हू, आनी ते आमी न्हू केन्नाच, म्हजो घोव सगळें काम करतालो. गोईंग टू द बँक, ब्रिंगींग हर फ्रॉम बँक. ते बँकान आसलो म्हजो घोव, बँकान आसलो, बट डिफरंट बँक्स. ओके, स्टेट बँक आनी सेंट्रल बँक. मागीर ते वरान पावता तेजे घोवाचें ट्रान्सफर जालें म्हणटा म्हजो घोवच ताका वचतालो. म्हणून आमी केन्नाच पासबूक दिताले आमकां, पासबूक म्हज्या घोवाक बरोवन केन्ना पळोवंक ना. आय सेड नॉमिनी कोण, आय सेड वी नो नथींग. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, दो वी आर स्टेईंग with her, means separate, but we know nothing. मागीर ते बँकान गेले आनी बँकान येयल्या उपरांत बँकान गेले आनी म्हज्या घोवाक, कित्याक मॅनेजर म्हज्या घोवाक वळखता, विथावट एनी प्रूफ तेणें सांगलें, डेथ सर्टिफिकेट दाखयल्या उपरांत अमकें तेजे हांगा अकावंटां तेजे एफडी आहा, कितले आहा आनी कोणाचे नॉमिनी आहा. ते नॉमिनी पळोवंक गेल्या उपरांत सगळे न्हू ताणें ताचे भयणीचे नांवार केलां. डायरेक्ट निसाक दिवंक ना, कित्याक ताका लागलें कितें आमी कितें म्हणटा तेजी 85 years ओल्ड भयण आहा ताका दिलें, ताचे नॉमिनी बरयलें. तर ते पयले न्हू तेजे पयशे इन क्रोज, आय कॅन से क्रोज. ताचे निसाच्या तोंडांतल्यान कितें येयलें भायर, इट्स कर्स मनी. म्हज्या घोवाच्या नांवार कांयच ना, नथींग. सो आमी उगीच रावलीं. मागीर एक दीस रेवलेशनान येयलें म्हज्या घोवाक. देवान कितें म्हटलें, James, I have blessed you so much. You all had nothing, but I have blessed you so much. तेन्ना म्हज्या घोवान म्हणलें, येस लॉर्ड. आनी तो म्हाका सांगो लागलो मॉर्निंग. आय सेड, देन वॉट यू सेड? हांवें म्हणलें, येस लॉर्ड. थँक्यू म्हणोंक ना, वय म्हटलें. तें आमकां देवान रेवल्युशन पयलें दाखयलें, पूण ताची ग्रीड आमकां नाका. ताणें तें अशें केलें, इनजस्टीस केली आमचे थंय. तेच्या पासत देवान आमकां एक रेवल्युशन पयलें दाखयलें, आनी आमकां तेणें स्ट्रॉंग केली. देवान आमकां स्ट्रॉंग केली. बट म्हज्या घोवाक लागलें कितें, बिकॉज इन्स्पायर्ड म्हज्या तेच्या भावाचें रायट आहा न्हू अकॉर्डिंग टू द, आनी तेणें ताका कांय दिवंक ना, सगलें ताच्यान भयणीचे तेजे फॅमिलीक ताका ट्रान्सफर काडलें नॉमिनी. बट वी डोंट वॉन्ट टू, हांव कितें म्हणटा, देवान आमकां इतली स्ट्रॉंग केली न्हू, रेवलेशन दाखयलें न्हू, सो देन वी शूड नॉट फील आमकां मजबूत केली गोवन देवान. तेच्या पतोल हांवें म्हणलें रियली ट्रू ब्रदर्स कितें सांगता न्हू, भायर मनीस येवक आनी भितर कोणाच्या मनान कितें आहा तें वी डोंट नो. दॅट इज वाय वी हॅव टू प्रे फॉर डिसर्निंग ऑफ स्पिरीट. सो तो आमकां सांगतलो, रेवलेशन दिता न्हू, सो वील नो. This is my testimony, because on the topic of brethren share केलां त्या प्रमाणे. Praise the Lord. Still you're on mute, I think. Praise God. Thank you, Jesus. जेसू कारगां. You are there, brother. ना? आयकोता. पूण म्हज्या घोवाक कितें लागलें डीप न्हू, बिकॉज ही वॉज बीन चिटेड
फ्रॉम एन्चेस्टर दोन 3 भाव ते 2 भावांनी कितें केलें हिंगा आहलो पळय तो मेला तो जेम्स यू डोंट से एनीथिंग हांव सांगता त्या प्रमाणे तूं कर यू ब्लायंडली यू सायन तेणें आपणाक प्लॉट घेतलो आनी व्हडल्या भावान एन्चेस्टराचें घर घेतलें आनी आमकां वी गॉट नथींग बट ओन्ली वन अहमदाबाद 1 रूम आहलो 1 रूम किचन दॅट दे हॅड इट वॉज द कॉस्ट ऑफ दॅट 1,30,000 सो ते आमकां तेणी तुमकां हें घर म्हण तेन्ना आमचे लागीं दुसरें घर नासलें सो वी हॅड ओन्ली दॅट हावस तेणे आमकां तें दिलें तर ही फील तर हांवें ताका म्हणलें वॉट इज ऑफ फिलींग भुरगीं म्हणटा मम्मी याला हॅपी याला जॉयफूल वाय याला दे वॉन्ट अशें ते तो कितें म्हणटा इट्स नॉट दॅट बिकॉज आय हॅव रायट अकॉर्डिंग टू द चेस्टाचे प्रमाणे म्हाका रायट हा अशें बट वी डोंट वॉन्ट टू गो टू कोर्ट इफ दे आर गिवींग वेल एज गूड तेजे भावन व्हडल्या भावन तो मेलो तेजो चेडो आहा तेणेन सगळें आपणाक घेतलें हें पॉलिटिकली तेच्या नांवान केलें तें वी डोंट नो तर आमकां तेच आमी ताका फोन केलो तेणें म्हटलें आमकां तुमी आतां येयल्या आनी हे दोगांय वेन दे आर लायव्ह हाव कॅन वी आस्क फॉर द शेअर ना बोथ डायड सो आमी ताका विचारलें तर म्हणटा आय वॉज टॉकिंग टू आंटी आंटी सेड गो अहेड यू गो अहेड डू वॉट यू लायक तशें म्हणटोस बाय मारिया येस ब्रदर पळय जें तुमचें आहलें तें दुसऱ्यान कोणाक मेवलें वय की ना वय वय ब्रदर वय तूं म्हणटाय रायटा प्रमाणे तुमकां मेळोंक जायल्लें तें सारकें वय वय पूण कितें जालें जें तुमचो शेअर मेवपाचो आसलो तो तुमकां मेळोंक ना वय आनी कोणें खाल्लो वय पूण तुमचे कडेन जेजू आहा देवाचें उतर वय प्रेज गॉड तशें आनी आमकां देवाचें सांगलें उतर म्हणटा वी हॅव एन इनहेरिटन्स which has been kept for us in heaven where no moth or no thief can steal. वय Amen. Praise आमेन. आमचे कडेन जें आहा जें आमी खरे भावार्थी जे आमी खरेपणी देवाचें उतर पाळटा देवाचें उतर करता आमचे कडेन इतलें आहा जें हे संवसाराच्यो खंय चोर आहात ते ओ समजा हांगा कितें संवसारांत पिड्यार जाता तें ह्यो वस्तूंक पिड्यार करूंक शकना आमेन. म्हणटच जेन्ना आमचे कडेन हें आहा ही बाटां ही बेसां आमचे कडेन आहात पूण ती ओत्मीक संवसारान आहात तुका दिसता देव तुका केन्ना सोडटलो नो तेणें सांगलां ब्रदर म्हणटच हांव तुका आतां एक सांगता आतां आयक जें तुमकां ह्या संवसारान मेळपाचें आसलें तें तुमकां मेळना कोणें व्हेलें तें पूण तुज्यान आतां कितें करूंक जाता जाणाय तुज्यान हें सगळें तुज्या फायद्याक करूंक जाता कशे भाशेन विचार म्हाका कशे भाशेन कशें कशें ब्रदर आतां पळय एक शेतकामती समजा ताका पीक जाय जाल्यार इफ ही वॉन्ट्स अ हार्वेस्ट तो कितें करतलो आतां पावसाचे दीस येयले फुडल्या म्हयन्यान आतां हो मायचो म्हयनो फुडल्या म्हयन्यान पावसाचो कमी जातलो पावस जुनाच्या म्हयन्यान वय तुका बी कितें घालता दिसता शेतकामती कितें करता तो बी न्हिदता घालता त्या वेळार ना ना बी तो जाल्यार कितें करता बी घालता बी तो खोंटा आनी ताचे उपरांत बीं घालता वय बीं घालें ते पावसान शिंपलें ताका कितें सारें बिरें गोबर घालो आनी 3, 4, 5 म्हयन्यांनी ताका पीक मेवता सारकें सारकें येस ब्रदर तेच भाशेन आमकांय मेवता जें तुका मेळोंक जायल्लें तें तुज्या हातान मेळोंक ना म्हणटच तूं कितें कर झगडी करची आसो ते तूं देवाक सांग म्हूण सायबा हें म्हाका जें पीक मेळोंक जायल्लें तें हें म्हाका हार्वेस्ट मेळपाचो आसलो तो म्हाका मेळोंक ना पूण तें जावन आसा म्हजें बीं हांव ह्या म्हज्या फामिलीन ती तांकां ज्या भावांनी आमकां फटयल्यान हें बीं आमी तांच्या जिवितान घालता Praise God. प्रेज गॉड आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम वय सेइंग वय वय ऑफकोर्स ये वय तुका ब्रदर आतां हें पीक मेळोंक जाय दीस शूड हॅव बीन युअर हार्वेस्ट पूण तुका फटयलें म्हणून तुज्यान आतां तें तुज्या फायद्याक करूंक जाता तुज्यान म्हणूंक जाता सायबा हें म्हजें पीक आसूंक जायलें पूण म्हज्या हातान येवना हें आतां जाता म्हजें बीं हांव ह्या तांच्या जिवितान घालतां तांचेर आड वचना तांकां दुखयचो ना तांकां कोर्टान वेचो ना तांकां मागचो ना हें आमचें बीं तांकां आशेक लागून जाय जाल्यार
हांव ते बी तांच्या जिवितान घालता आनी पळय तूं जेन्ना तूं बी घालताय आनी हे बी जावन आसा एकदम हायब्रीड बिश्टें बी न्ही कित्याक हें बी तुका पीक मेळोंक जाय आसलें पूण तुवें आतां तें कन्वर्ट केलें थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ड तुका आतां उतराची सोजमणी मेळ्ळी म्हणून तूं आतां झगडी करच्यो आसो ते तुवें आतां हें जें तुका पीक मेळोंक जाय आसलें तुवें आतां तें बी रोवलें तुका कितें दिसता तुवें बी रोवलें जाल्यार तुका पीक मेळचें ना वयर मेवताले जे तुका तुज्या पाय माय भाव भयणांनी तुज्या सोयऱ्यांनी तुका धरूंक ना देव तुका अशें पीक दितलो जें तुका हें आतां तुका थोडे लाख मेवतले आहले कितें करोड मेवतले आहले पूण जें तुका देव दितलो तुवें पीक घातलाय तें बी घातलाय म्हणून हें दुडवांनी कोणाच्यान घेवंक जायना वयर ब्रदर आमेन I believe turn it to your advantage as children of the kingdom instead of fighting बरें समजा तुवें आतां झगडी करूंक जाय तुज्या भावार्था पासत तो सोडिनाय हांव म्हणटा या म्हज्या भावार्था लागून झगडटली दॅट्स ओके यू फायट पूण समजा कोण झगडटा दुडवांक लागून भाटां बेसांक लागून ती झगडी करूं नाका ह्या संवसाराच्या वस्तूची झगडी करूं नाका ताका No, no. जाय न्ही घाल हांव तुका सांगता हांव तुका हें फकत प्रीच करिना हांव तुका खरें आमच्या जिवितान घडलें तें तुका हांव आतां सांगता सांगू ते लास्ट टाइम तुझे प्रॉपर्टी डिव्हिजन नो ब्लॅक हा तू सांगतालो ना लास्ट टाइम तुझ्या इनलॉचं प्रॉपर्टी आसलें पळय ना 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 ते दॅट वॉज फॉर हें कितें म्हणटात तें वय that was for what purpose that was for black money they wanted Black to money. give 90-10 okay that was different हांव तुका एक सांगता आमचे कडेन एक भाट आसलें म्हजे कडेन एन्सेस्ट्रल घोर आसागांव ज्या जाग्यार हांव ल्हानथान व्हड जालां म्हणजे पायचें घर मायचें घर म्हणजे थंय आमी रावताले म्हणटच म्हजो पाय मरचे आदीं ताणें तें घर म्हज्या भावाच्या नांवार केलें म्हाका सांगलें हांवें म्हणलें कर ताच्या नांवार नो प्रॉब्लम हांव आतां भायर आहा शिकता बी नो प्रॉब्लम पूण पायन कितें केलें म्हाका एक जागो दवरलो लागींच आसागांव लागींच दवरलो आनी 2011 हांवें जेन्ना म्हजो 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 म्हणटा तें फादर इन लॉ फादर कितें म्हणटा म्हजो सासूपाय सासूपाय जिवो आसलो तो इंजिनियर आहलो ताका सांगलें आमी आमकां एक घर बांदूंक जाय ताणें म्हणलें नो प्रॉब्लम हांव कॉन्ट्रॅक्टराक घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर आमी MOU केलो सगळें केलें पूण शेकी कितें जालें तो आमकां 2011 तो MOU केल्लो 2014 or 2015 तो आमकां घर दिवपाचो आसलो बांदून आनी थोडे दुडू दिवपाचो आसलो आनी तो आतां सुमार 7-8 बांगलो थंयचो त्या जाग्यार बांदपाचो आसलो आनी तो विकून तो सगळें करपाचो आसलो पूण आमकां थोडे दुडू मेवले आमकां घरूय फुकट मेवलें कित्याक तो बांदपाचो आसलो पूण कितें जालें 2013 त्या वर्सा म्हजी माय भायर पडली आनी 2-3 म्हयन्यांनी म्हजो सासूपाय पासून मेलो व्हेरी ट्रॅजिकली ही पास्ट अवे पूण हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो आतां तें काम करूंक सोदिनासलो ताणें कॉमर्स करूंक पासून नासलें आनी 2015 तो म्हणूंक लागलो पळय हांवें इतलें काम केलां अशें केलां तशें केलां आर्किटेक्चर ड्रॉइंग केलां म्हाका तुमी सुमार 60 लाख दिवंक जाय कित्याक हांवें काम केलां म्हणून हांव तुमचें भाट पोत्तून दिता म्हाका करूंक जायना घर तुमचें पूण म्हाका तुमी 60 लाख दिवचे पडटले हांवें म्हणलें म्हजे कडेन 60 लाख ना तुका दिवपाक म्हजे कडेन झाड ना तुका दिवपाक मातशें कमी कर म्हणटच तो आयकोंक तयार ना आनी तो आतां 2015 हे वर्साच्या वर्सा 10% इन्क्रीज करतालो म्हणटच 60 लाख जाले 60चे कितले जाले 66 जाले 72 आयकता तुमी 10% न्हू 10% शेकी 2017 आमी बारेंतान पोत्तून येयले हांव आतां हांव चिंता हो आतां वाडयत हा आतां कोर्टान गेली आनी हें ताका दूड दिवपाक ना 2018 एक वर्स आमी येतकूच आमकां एक बिल्डर मेवलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव तुमची प्रॉपर्टी घेता हांवें म्हणलें प्रॉपर्टी घेता तें बरें आहा पूण म्हाका कोणें ताणें दुडू मागल्या तो म्हणलो डोंट वरी
हांव तांकां ते जे दुडून मागतात ते तुमकां ताका दिता आनी हांव तुजें आख्खें बाट घेता. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें कितें केलें तें? हांवें त्या दादल्या बरोबर जो म्हाका दुडू मागतालो तेजे बरोबर झगडीं करूं ना. म्हजी फामील म्हणटाली ताका कोर्टान व्हर. तो कितें विचारता आतां 72-75 लॅक्स मागता. दॅट इज नॉट रिजनेबल. इतले दुडू कशें दिवं? पूण त्या नव्या बिल्डरान म्हाका सांगलें ताका दिता. हांव कोर्टान वचोंक ना. हांवें म्हणलें, सायबा, हाका आशेक लागून इतले दुडू जाय, आमकां कित्याक कोर्टान? हें हांव ताच्या जिवितान एक बीं कहें घालतां. तो म्हाका दिवपाचो आसलो, हांव तें बीं घालतां ताच्या जिवितान. आनी शेगी कितें जालें? तो नवो बिल्डर आयलो, ताणें ते दुडू ताका दिले. म्हाका जे दुडू दिवंक जाय आसले ते दिले. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, कोर्टान वचोंक ना. आनी हें घडलें 2018. आयकात. आनी त्या वेळार हांव फकत हांव म्हजी मिनिस्ट्री कॉमर्स जावंक नासली. हांव देवाचें उतर हांगा थंय वचपाक शिकयनासलो. हांव फकत आपलो खंयचो रितीराक वचपाचो, ब्रदर जॉन्सनाचे रितीराक वचपाचो, हांव म्हजें स्टडी करपाचो. म्हणजे हांव हाचें प्रिचींग कांय करिनासलो. पूण हें 2018 हांवें कोर्टान वचनासतना म्हजी मिसीस म्हाका सपोर्ट दिली म्हणून आमी झगडीं करची ना, कोर्टान कित्याक वचपाचें? आनी आमी त्या दादल्याक आमी ते दुडू दिले, म्हणजे थ्रू दॅट अदर कॉन्ट्रॅक्टर आमकां दुडू मेवले. आनी ते दुडू घेवन हांवें ज्या घरान हांव आतां ह्या वेळार आहा, ते दुडू हें घर घेतलें. आनी जाणा कितें घडलें म्हज्या भयणीनो? 2018 वर्स काबार जाता म्हणसर पवित्र आत्मा म्हणून लागलो, पळय, तूं आतां कामाक वचनाय. तुका आतां हें सेल दिलें, घर बांदलें तुज्या फामिली पासत. आतां तूं देवाचें उतर परगट करपाक कॉमेस कर. तूं हांगा वच, थंय वच, ज्या जाग्यार धाडटा तूं वच. हांवें कॉमेस केलें. 2018, 2019. जाणा कितें जालें 2020? तुमी सगळीं जाणा कितें घडलें तें 2020. कितें घडलें? कोविड. कोवीड कॉमेस जालें. आनी कोवीड कॉमेस जाता म्हणसर हें जें घर हांवें घेतलें, ऑलरेडी म्हाका मेवलें 2020, कित्याक 2019, 2018 सेल जाली. सोदता म्हणसर वर्स भर जालें. सुमार एंड ऑफ 2019. 2020 आमी अजून पासून पुना आसले हांव. आनी तितले म्हणसर हें घर पळयलें. मागीर हें करूंक जाय आसलें, एसी घालपाची आसली, कितें बेड्स करपाचे आसले, फर्निचर हाडपाची आसली, सगळें करपाचें आसलें. आमी थंयसर आसले हांव पुना. आनी शेकी म्हज्या भयणीनो कितें घडलें जाणा? कोवीड कॉमेस जाता म्हणसर हें घर म्हजें तयार जालें. ज्या घरान हांव ह्या वेळार तुमचे कडेन उलयतां, हें घर तयार जालें. आनी आमी परतून पुनाथान हांगा येयले, कित्याक आमच्या भुरग्यांचें एड्युकेशन काबार जालें. आनी आतां आमकां हांगा घर मेवलें. समजा हांवें कोर्टान गेल्लो. हांव खंय रावतलो आसलो? म्हजे कडेन घर नासलें. म्हजे कडेन घर नासलें. म्हजे कडेन दुडू नासलें घर घेवपाक. थोड्यांचें सेवींग आसलें तें भुरग्यांच्या एड्युकेशना पासत, पूण म्हजे कडेन हें घर घेवपाक नासलें. पूण पळय, जें हांवें बीं घालें, देवान म्हाका हें घर दिलें. आनी फकत तितलें न्ही, म्हाका ही मिनिस्ट्री दिली. आतां सुमार 8 वर्सां जालीं. हें 9th year has begun. हांगा थंय वेतां आनी देवाचें उतर परगट करता, शांतीन करता. कित्याक देवान म्हाका म्हज्यो गरजो ज्यो आसल्यो, म्हाका खावपाच्यो, रावपाच्यो, त्यो गरजो म्हज्यो पावयल्यो. म्हाका कित्याक आनी चड दुडू जाय? म्हज्यो गरजो पावयल्यो. आनी हांव आतां ताचें काम करतां. म्हणटकीर तें बीं घाल्या उपरांत देवान म्हाका आनी म्हजे फामिलीक आनी म्हज्या भुरग्यांक शांती दिली. आतां म्हजी व्हडली चली US काम करता. दुसरी चली UK आसली, ती आतां हांगा येयल्या. म्हजो पूत काबार जाता म्हणसर कॉलेजीन ताका जॉब मेवलो. सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेवलो. म्हाका रावपाची गरज ना. हांव सोदतां, हांव हें करतां. ताका कांयच म्हणनासतना ताका सर्वीस मेवली. लोक आतां अजून चिंता, अरे आमकां सर्वीस ना, म्हयने जाले, 2 वर्सां जालीं, आमी कितें करपाचें? हॉटेलान करपाचें? म्हज्या भुरग्यांक आपले लायनीन तांकां सर्वीस मेवली. दे गॉट जॉब एट देअर रायट प्लेस. म्हणजे तो प्रेशर तांकां जेवण दिवपाक, तांकां थंयसर रावपाक, दे आर अर्निंग एंड स्टेईंग. पळय, एक बी कोणाच्या जिवितान घातलें, देवान कितलें पीक आमच्या जिवितान हाडलें. जसं आमच्या आशेक लागून
आशेक लागून आमच्यान झगडी करूंक जाता, तांकां कोर्टान व्हरूंक जाता, भावाक कोर्टान व्हरूंक जाता, आमच्या भयणीक कोर्टान व्हरूंक जाता, त्या दादल्याक कोर्टान व्हरूंक जाता. वय कोर्टान तुका रावचो पडटलो, पूण तुका शेकी जे पूण तुजी शांती पिड्यार, त्या कोर्टान वचपाक टायम पिड्यार, हें करपाक पिड्यार, आदवोगादाचेर. आनी तूं आतां देवाच्या राज्यान काम करचें सुवातेक तूं आतां आदवोगादाक दुडू खावयताय, तुजो संबंद देवाशी थोडो इतलो गोड जायना, तूं त्या मनशाचेर आतां कोर्टान व्हेलो जाल्यार तूं ताचेर आड वेता, इतली तुका दूख भोगता, इतली तुका तिडोक मारता, इतली ताका राग येता. हें सगळें करचें सुवातेक कोर्टान कित्याक वचपाक? सोड, तुका जाय आशा घे, हें बी आमचें घे. पूण पळय, हें बी घालें जाल्या उपरांत पीक कसलें येता? शांतीचें. शांतीचे. प्रेज गॉड. The blessings of peace, the harvest of goodness, the harvest of joy, जे तुका दुडवांनी केन्नाच मेळचें ना. Yes, brother. That is what my children also said, no? Team Burgi. See, you are so happy. We are also settled. And Praise truly. Praise God. आणि जेजू येवपाचे दीस थोडे लागीं पावल्यात. तुका कितले दुडू जाय आतां? कितलीं भाटां बेसां जाय तुका? कितलीं घरां जाय आतां? कितले लाख जाय तुका? कितले कावंडे जाय तुका? कावंडे म्हणल्यार हो क्रोज म्हणल्यार? Crows. कित्याक जाय आमकां? That's why Devan Sangla, no? Before that only Amka revelation dila. He made us strong. See, you all had nothing. I had blessed us so much. Very true. Very, very true. He has really blessed us. We had nothing. And they had lot, but still there's no peace. But I always keep them consecrate. हांव तुका एक खबर सांगता. म्हाका लोक UK मेवता, कॅनडाचो मेवता, ऑस्ट्रेलियाचो चड मेवना. आमची बाय मारिया आहा ऑस्ट्रेलिया. पूण चड करून UKचो, गाल्फाचो, कॅनडाचो, USचो चड न्हू, पूण चड करून UK आनी गाल्फाचो लोक मेवता. तीं गाल्फाक हात, तीं UK हात. घर हा खंयसर? गोंयां. बरें घर बांदलां, सामकें पालस बांदल्या. येतात वर्साच्या वर्सा कितें करपाक? फकत ते नोये बदलपाक, ताका नोये टायल्स घालपाक माकडांनी मोडलां, तिचो शिमीट मारपाक, पेंट करपाक, ताका वावय लागल्या, ताका पेंट करपाक लागल्या. म्हणटच येतात हॉलिडेक आनी घामांनी कश्टांनी कितें करतात? ते सगळे दुडू आपल्या कामांनी करतात. तांचे हॉलिडे कांय मेळना, फकत मानाय काडपाक, हांगा हाडपाक, काम करपाक, पेंटींग करपाक. तें पेंटींग जालें मागीर गेलीं. पोत्तून येयलीं वर्सां तें सोडलें सगळें काबार. आनी आमी कितें केलें जाणय? 2005 आमचे कडेन एक फ्लॅट आहा. थंयसर मॉडल्स मिलेनियम इन्व्हेस्टमेंट कोयेन घेतलेलें. म्हणटच 2006 आमी जेन्ना पोत्तून येयले हांव, तें बोन हाडलें. फ्लॅट ल्हान फ्लॅट. म्हणटच हांव येयलो एक दीस, हांव जेन्ना बारीन आसतलो, हांव एक दीस मागण्यांनी आसलो आनी पवित्र आत्मान म्हणून लागलो, ते तुका फ्लॅट आहा ते तूं कितें कोत्ताय? हांवें म्हणलें, सायबा तें फ्लॅट आहा, म्हाका वचूंक जाय, तें उकतें करूंक जाय, मातशें वारें हाडूंक जाय, मातशें पळोवंक जाय, पेंटींग करपाक बंद करूंक जाय आनी पोत्तून बारेन येयली. हें हांव पवित्र आत्म्याक सांगता. हांव ब्लेसेड सॅक्रेमेंट चॅपलान आसलो. म्हणल्यार 2006 डिसेंबरान जेन्ना येयलो, पवित्र आत्मान म्हाका कित्याक हें सांगलें, हांव नोको आसलो. म्हणल्यार 2006 हांव पोत्तून गेलो. 2007 जेन्ना डिसेंबर 2 वर्सां जालीं हांव पोत्तून येयलो डिसेंबराच्या म्हयन्यान, कित्याक भुरगीं ल्हान आसलीं तेन्ना. हांव ह्या फ्लॅटा वयर हांव चिंतलो, सायबा म्हणूंक लागलो, सायबा हें फ्लॅट आमचें आहा, हांवें बंद करून दवरलां. आनी वर्साच्या वर्सा आमी तिचो थोडो 1-2 वरां मातशी वता, कित्याक आमी सासू माय बरोबर रावता, आमच्या माय बरोबर रावता. त्या फ्लॅटान आमी रावना, जर कांय चड ना. हांवें म्हणलें, सायबा म्हाका मातशें दाखय हें कितें करपाचें तें. म्हणटच नातालाचे दीस आसले आनी एक म्हजो भाव जो बारेन आसतालो आमच्या कम्युनिटीन, आमच्या प्रेयर ग्रुपान, जोझफ म्हणून तो हांगा आहा, तो म्हाका मेवलो.
हांवें म्हणलें जोझफ जाणा मरे म्हजे कडेन एक फ्लॅट आहा थंयसर पणजे. हांव चिंतलों तें फ्लॅट बंद दवरूंक नाका म्हणून. आनी जाणें म्हणूंक लागला एक फामील हा जी बॉम्बे असली पूण 2007 तुमकां याद आहा जाल्यार इतलो पावस पडलो बॉम्बे आनी थंयसर ही फामील जी रावताली ती रावताली इन दीस चॉल्स. बॉम्बे तुका चॉल्स आसता. आनी ह्या पावसान तांकां 3 भुरग्यां पाय माय तांचे सगळे ते चॉलान पावसान सगळे व्हारोन गेले म्हणजे सगळे पिड्यार जाले. म्हणून आतां तांचे कडेन कांय ना, सगळें काबार जालें आनी फामील सगळें सोडून सगळें कांय नासतना ती गोंयां आयिल्लीं आनी तांकां कोणें शेजाऱ्यान तांकां एक कोणाच्या भाड्याच्या फ्लॅटान दवरलीं. आनी वो भाव तांकां मेळ्ळलो कित्याक कशे भशेन पळय पवित्र आत्मो कशें करता ते न्ही. वय ब्रदर. म्हणटच तो म्हाका मेवता आनी म्हणटा तुका फ्लॅट हा, तुका कितें करूंक जाय त्या फ्लॅटाचेर. हांवें म्हणलें पळय तें फ्लॅट बंद हा, तुका कितें हा म्हणून म्हाका सांगूंक लागलो अशें अशी फामील हा. चलया म्हणूंक हांवें म्हणलें चलया आमी त्या फामिली कडेन या. आमी गेलो ताका पळोवपाक आनी तो इस्ताद कसलो आसलो जाणें म्हाका चुचुरे दिसले. ल्हान भुरगीं तांचे कडेन म्हाका दिसता कांयच नासलें, दुडू नासले, घरा रावपाक म्हणजे खरेपणी ताची परिस्थिती वायट आसली. जाणें पवित्र आत्म्यान म्हाका कितें सांगलें हांव केन्नाची खबर करना 2007 अजून देवाच्या उतरान नासलो पूण हांव वी वर इन द रिन्युअल म्हणजे कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणजे कशें देवाच्या उतरान फुल्ली नासलें पूण वी वर इन कपल्स फॉर क्रायस्ट वी वर इन रिन्युअल म्हणजे मागणी करपाचें, मेवपाचें, हालेलुया करपाचें, प्रेस करपाचें म्हणजे मातशें उतरान आसलीं पूण इतली देवाच्या उतरान सामकी डीप नासली. पूण त्या वेळार पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो हे फामिलीक त्या फ्लॅटान दवर, ह्या फामिलीक त्या फ्लॅटान दवर. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो हांवें म्हज्या मिसिसाक सांगलें ती म्हणाली नो प्रॉब्लम तुका देवान उलयला जाल्यार तूं काड. हांव गेलो चाई हाडली आनी तांच्या हातान घातली आनी म्हणलें तुमी वसात आनी पळयात. तो म्हाका म्हणूंक लागलो पाय आमी कितले दिवंक जाय. म्हणलें तुमी म्हाका कांय दिनाकात. हांवें एक चेक बरयली कितले ते उदूर हांव तुका सांगिना आनी तांकां म्हणलें ही चेक घे तुमकां फायद्याक पडटले उदूर तुका जेन्ना जाय तेन्ना तुमच्यान दिवंक जाता तेन्ना तुमी म्हाका दियात. गिव इट टू मी whenever you can because your state is bad because they don't have तांकां दुडू नासले तांकां रावपाक जागो नासलो. जाणें म्हज्या भयणीनो तेन्ना ह्या वेळार हांवें त्या फामिली मध्ये बीं घातलें तांकां कसलें दुडू रेंट येवंक ना आनी ती 6 वर्सां फुकट त्या फ्लॅटान रावलीं. ती फामील 6 वर्सां त्या फ्लॅटान फुकट रावली आनी 2 वर्सांनी तितले म्हणसर 2 वर्सांनी ताका बरी सर्वीस मेळ्ळी. तो आतां व्हडलो मॅनेजर जाला टाटाचो हांगा गोंया काम करता. भुरगीं आतां एक पूत बाल आयर्लंड पावला, एक धूव ताची आतां रिसर्च एसिस्टंट जाल्या आनी दुसरी धूव आतां काजार जाल्या आनी ती आतां आनी कितें बरें करता. पूण तांची फामील इतली आशिर्वादान भरली. देयर चिल्ड्रन वर ब्लेस्ड. The husband is blessed now. He's manager of Tata's. He's managing car showroom. आनी ती आतां तांचो इस्ताद एकदम बरो जाला. म्हाका मेवला तो एक सुमान पयलीं तो म्हाका मेवल्लो आनी तो म्हजे कडेन उलयतालो. म्हणटच जें बी तांच्या जिवितान घातलें, जें बी तांच्या जिवितान रोवलें आयज ताची फळां म्हाका मेळोंक ना. वय ब्रदर. हांव विचारता तुमकां वय मेळ्ळें ब्रदर. ताची फळां म्हाका आयज मेवतात. म्हज्या भुरग्यांक, म्हाज्या फामिलीक, म्हजी सावूत बरी, म्हज्या भुरग्यांची सावूत बरी. पूण जेन्ना त्या वेळार दिवपाक जाय आसलें आमच्यान म्हणूंक लागला कित्याक तांकां दिवपाचें म्हाज्यान भाड्यान घालूंक जाता. म्हाका सुमार 20-25 वर्सां म्हयन्याक मेवतले. म्हणजे समजा आतां त्या फ्लॅटाक म्हाका सुमार 30,000 रेंट मेवता. 30,000 रेंट मेवता म्हणजे हांवें 6 वर्सांक समजा तेन्ना 30,000 तेन्ना समजा 20 करा. एका वर्साक कितले जातले अबाउट 2 lakhs. 2 lakhs into 6 multiply so म्हणजे एवरेज अबाउट 12 to 15 lakhs ते तांच्या फामिलीच्या हांवें त्या फामिलीन घातले. आय इन्वेस्टेड इन दॅट फॅमिली. जे बी तांच्या फामिलीच्या जिवितान घातलें आयज म्हाका कसलो कितलो फायदो मेळलो. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो देवान म्हाका कितलो आशिर्वादान भरलो. Countless blessing you got. It is not about monetary blessing. It's not about money. It's about
experiencing peace of mind, experiencing a ministry where God is using you, देव तुका वापुरता. See, Yes. आम्ही चिंता कितें, आमकां आशीर्वाद जाय, दुडू जाय, भाटां जाय, बेसां जाय, गाडयो जाय, भांगार जाय, कपडे जाय, परफ्यूम जाय, चॉकलेटी जाय. We think this is blessing. The greatest blessing that you can get is the gift of the Holy Spirit. Amen. व्हडलो गिफ्ट देव दिता तुका. But he sees that you're not interested in the things of this world. You're interested to be a blessing to somebody else. God looks after your every need. Yes, Father. तुझ्या Yes, भुरग्यांक तो आशीर्वादान बोधता. Wait. ताणें म्हाका आमकां इतलें बरें घर दिलां. आयजूच एक वर पयलीं कोण सालसेतान सावथान हांगा कावन्सिलींग करपाक येयल्लो. ह्या घरांत आमच्या सुमारान 2-3 कावन्सिलींग आसता. People call on the phone, they say, brother, are you free? Can we come for counseling? कितलो केपें थान, काणकोण थान, मडगांव थान. आनी थोडे लोक हात वर्रात. ते म्हणटात, ब्रदर तुज्यान थिंग येवंक जाता? तुजे आमी टॅक्सी बोत्तले, हांव तुका भाड्याचे पयशे दिता. पण ते येवंक सोदिनात. म्हणजे तांचो इतलो वेळ, तांचो टायम इतलो इम्पॉर्टंट, तांकां येवंक जायना. पूण समजा तांकां हॉस्पिटलान वचोंक जाय, सगळें सोडून ती हॉस्पिटलान वयतलीं. पूण तांकां जेन्ना कावन्सिलींग जाय ती येवची ना. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? So this house right now is so blessed that people come for counseling, get blessed, and they leave with the solution from the Holy Spirit. Not me. हांव कांय करना. हांव फकत पवित्र आत्म्याक सांगता, you just help me to give them the right solution. And म्हज्या भयणीनो, the gift of the Holy Spirit that has been given to me helps people to receive solution to their problem, receive God's abundant goodness in their life. Because हे जे देवान आशीर्वाद दिला, हे पीक दिला, हे दुडवांनी तुका मेळोंक शकता? No. Come on, Sister Maria, तुका दुडवांनी No, हे मेळोंक brother. शकता? No, brother, no. So turn this situation to your advantage. Say, Lord, I'm putting this seed in that family. तांकां आशा जाल्यार let that go as my seed. That seed that you have sown, तें बी तुवें घातलां तें, तुका पीक येता, तुका, तुज्या फॅमिलीक, तुजे पिणकेक तें पीक येता. जेजूच्या नांवान. Jesus, amen, 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 amen. Praise the Lord. Yes, brother. It is more blessed to give than to receive. Receive. इतले आमच्या मनान दवरपाचें. It is more blessed to give than to receive. And don't give kachra. Give your best. Don't just give because you have to give. Give your best as though you're offering it to the Lord. Give your best. Don't just give something because, but आमकां कितें कोणाच्या घरा वचोंक जाय म्हणून दिवंक जाय म्हणून दिवया. Give Right. your best. What you would use, give it. Otherwise, don't give it. When you give your best, God also will give you his best. Yes, yes. He has given, brother. He has really blessed us. Amen. Amen. So Said don't God worry, has nothing. sister. Don't worry, Sister Maria. तुवें No, देवाक we are not. देवाक तुवें जें केलां, देवाक तुवें बी घालां, be sure that God has not forgotten you if you have given it with the right spirit. Amen. Yes, brother. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. जाणे एक विधवा बायल आसली. तुमी जाणा देवाचें उतर आमकां सांगता, एक विधवा बायल आसली. Where? She had only 2 copper coins. Yes, brother. तिचे कडेन आनीक दुडू नासले. देवाचें उतर म्हणटा, हे 2 कॉपर कॉइन्स दिल्या उपरांत तिचे कडेन आतां जेवपाक पासून दुडू नासले. आनी तिणें कितें केलें? तें देव मंदिरांत घातलें. कोणेच पळोवंक ना, फकत जेजून पळयलें. आनी त्या दिसा जेजून आपल्या शिसांक कितें सांगलें? हो लोक 10 दिनार दिता, 100 दिनार दिता, 1000 दिनार दिता, खूब दुडू घालता. पूण हे बायलेन जे 2 कॉपर कॉइन घातले, सगळे व्हरून तिणें चड घातले. कित्याक? हे जे तिचे कडेन आसले ते तिच्या जेवणा पासत आसले. This is all she had to live on. Those 2 copper coins, what she had all to live on. And she gave that for God because she said, God, this is my offering for you.
2 amen. कॉपर कॉइन ताका वालोर कितलो म्हाका दिसता ताका 1 किलो साकर पासून मेळोवचे नासली आणि तिचो 2 लाखांनी 10 दिनार 20 दिनार 100 दिनार घालता पूण हे 2 कॉपर कॉइन देवान म्हणले सगळ्या लोकांचे दूड घेत जाल्यार आणि हे बायलेचे 2 कॉपर कॉइन घेत जाल्यार हे 2 कॉपर एका हातान हे इतले दूड एका हातान इन द नॅचरल हे चड हात पूण देवाच्या दोया फुडार हे 2 कॉपर कॉइन इतले दुडू असले कित्याक ते इट वॉज गिवन विथ द राईट हार्ट Yes, brother, It amen. was given out of love. So turn the situation that you are in and make it as your love seed. मोगाचे seed घाल and see the harvest that is coming in your life. In the Amen. name of Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Jesus. Same thing, brother Mujay said, I know when he started working, हांगासर एक सेंट जुडाची चर्च बांदताली दुसरे वॉर्डान दुसरे सायडीन ताणें आपणाची फूल सॅलरी काडून त्या चर्चीक दिले टू आनी आमी सांगलें डोंट नॉट टू मेन्शन द नेम बट नो इनसायड कोणें सांगलें आसतलें बट वेन ही वेंट टू UK within 5 years he bought a house. Praise God. ताणे म्हजी भुरगीं my 3 children they have seen us as givers. My 3 children they've seen us me and my wife how we have been sowing and how we have been giving. आता ती काम करतात जी भुरगीं काम करतात. Do you know we never told them to sow but they are sowing on their own. My children are sowers. We have not told them. They only saw us and they are sowing. Sometimes I'm shocked when they tell us that they sow so much. हे कशें जालें सांगूंक जाता. We have to show it by example. Praise God. Amen. Amen. Yes, brother. कोणाक सांगलें आमचे भाशेन आमचे इग्रोज मातेन आमी वेता आमी मीस जाले उपरांत आतां निमाणें बेसांव मेळचे पयलीं पाद्रीचो जाता. म्हज्या भाव भयणीनो कालच्या आयतारा दीस आमकां 5,000 इतले मेळले. थोडे इग्रोज मध्ये 1,00,000 2,000 मेळले. बरें आहा. जाणें म्हज्या भाव भयणीनो आतां आमचो साऊंड सिस्टम पिड्यार जाला. आमची शिमितरीन आतां सगळें पडटा. आतां ताका शिमीट मारूंक जाय. आतां आमी सेकंड कलेक्शन करतले फुडल्या आयतारा आतां कित्याक आमकां शिमीट मारूंक जाय हें करूंक जाय. तांकां दूड कितले मेळला ते तातूंत काम करूंक जाता पूण आजुनूय आशा आहा म्हणजे सेकंड कलेक्शन करूंक जाय. आमकां साऊंड सिस्टम आमचो मातसो पिड्यार जाला. कोण मातसो साऊंड सिस्टम दिवन आतां तुमकां ऑलरेडी 1,00,000 मेळला 2,00,000 मेळला इतले लाख मेळला ते कितें करतात तुमी पण अजूनही आशा आहा मागपाक आणि आम्ही लोक जे आयकता आतां मागला म्हणून आमी दिता कसलोच फायदो ना. तांकांय फायदो ना तुकाय फायदो ना कित्याक तुका मागला म्हणून तुवें दिलां. See, when somebody asks you and you give, you can't be blessed because you're giving to keep him happy. ना तो म्हणटालो अरे तूं येता इगोर्जेक तुवें कांय दिवंक नाय मरे. फादर दिता दिता बरें ताका ओगीन ताका ताचें तोंड बंद करपाक तूं दिताय कितें पूण जेन्ना तुका कोणें मागूंक ना तूं आपल्या मोगान तें सो कोत्ताय. Who saw it? Nobody told you. You sowed it. कोणे पळयलें तें? देवान. God loves a cheerful giver. God loves a giver who gives with love, not because he has to give to keep somebody quiet. And when you give, when a cheerful giver gives, जेन्ना कोण cheerfully दिता, you see the abundant blessings that are poured upon you. Malachi म्हणटा, Prophet Malachi, last chapter of the Old Testament. देव लोकांक उलयता Malachi प्रॉफेटा वरवीं आनी म्हणटा, तुम्ही म्हाका चोरला. You have robbed me. आयकतात तुमी? You have robbed me. I will show you the scripture. Malachi chapter 4. आणि मागीर आमी म्हणटा आमची भुरगीं देवा कडेन येना आमी अशें करता अशें जालां तशें जालां
कोणेच केला देवान करूंक ना. यू हॅव ओपन द वे टू द डेव्हल. मलाकाय चॅप्टर 3 वर्स नंबर 8 आमच्यान वाचूंक जाता? मलाकाय चॅप्टर 3 वर्स नंबर 8. सोदता ब्रदर मोबायलार Okay, हांगा okay, म्हज्या. okay, okay. See my sister Maria's testimony. Now Holy Spirit is teaching something also. Praise God. Yes, brother. Malachi chapter Chapter 8. 3 verse number 8. Okay, 3 verse 8. Will anyone Munch. rob God? From verse number 8 you can read onward. Just read from verse number 8 right up to about I think verse number 18. Konkani or English, brother? I'm Konkani तुझ्या काढणार. कोंकणीन वाचूंक जाता जाल्यार एकदम बरें. आमी कोंकणी होय. क्लासीन ना जाल्यार आमचे भाशेन वाचुया. 8 to 18 वाचो नो ब्रदर. 8 to 18. Yes. 8 to 18. मनशान देवाक फोटोवंक जायत, तरी पूण तुमी म्हाका फोटोवंक सोदतात. पूण तुमी विचारतात, तुका आमी कसो म्हूण फोटोयता तर? धावो वांटो आनी दोंड फारीक करिनासतना तुमी आख्खी पोरजा म्हाका फोटोवंक सोदतात म्हणून तुमचेर शिराप. म्हज्या तुमचेर घोरात कितें? तुमचेर शिराप. कितें? शिराप. कित्याक शिराप? कित्याक तुमी फोटो- देवाक फोटोवंक फोटोयतात. ओके फुडें वाचुया. दावी ओड. म्हज्या घोरांत ओरोव आसचे खातीर सगलो दावो वांटो कोतये कुडींत राशीक घालात. मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेस्पर. हांव तुमचे खातीर सर्गींच्यो माणसो उगडून सुबाम आशिर्वाद तुमचेर ओतिना जाल्यार पळयात. तुमचे खातीर हांव तोळाक तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना, आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीची फळां पिकाच्या वेळार आदीं इबाड जावंक हांव दिवचो ना, म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेस्पर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सुभागी म्हणटलीं, कित्याक तुमी एक संतोशाचो देश जावंक पावतल्यात. सर्वेस्पर म्हणटा, तुमी म्हजे विशीं खर वस्तू उलयल्यात, तर तुमी म्हणटात, तुजेर आड आमी कितें म्हणलां? तुमी म्हणलां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा सांबाळून व सर्वशक्तिवन सर्वेस्परा मुखार दुखेस्त तोंड घेवन भोवून कितें मेळटा आमकां? खरेंच म्हणल्यार गर्विश्ट मनशांक बागी म्हणपाचो आतां वेळ पावला. वायट करतात ती सूख भोगतात. ती देवाची परीक्षा करतात, तरी कसलीच खास्त भोगिनासतना बरी सुट्टात. तेन्ना सर्वेस्पराचें बें दवरतात तांणी हाचे विशीं एकामेका लागीं भासाभास केली, आनी सर्वेस्परान तांकां चीट दिवन आयकली. आनी जीं कोण सर्वेस्पराचें बें दवरतात आनी ताच्या नांवाक मान आदर दितात, तांची नांवां घालून ताच्या फुड्यांत एक उगडासाचें पुस्तक बरोवन काडलें. हालेलुया. देवाचें उतर कितें म्हणटा? देव तांकां केन्नाच विसरचो ना. ताचें नांव खिचोच बरोवन आसतलें उगडासाच्या पुस्तकांत. इन द बुक ऑफ लायफ. In the book of life, their names will be written. Your name should enter the book of life. पण आमकां आमचें नांव किधर जाय? फेसबुकाचेर, टीव्हीचेर, व्हॉट्सएपाचेर आमचें नांव गाजलेलें आमकां जाय. We want our name to become famous on the earth, but we are not interested for our name to be in the book of life. आमी आमचेंच चिंतता. Okay, let's read further. Last two verses. Come on. म्हजें खेरीत माणकुलें दायज एकठांय तयार करूंक वेता त्या दिसाक म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेस्पर,
ती मोजींच जातली आणि जसो एक मनीस आपली सेवा करतेल्या पुताक दोयाळायेन वागयता तसो हांव तुमकां दोयाळायेन वागयतलो. तेन्ना प्रमाणीक आणि खोट्या मनशा मदें देवाची सेवा करता आणि ताची सेवा करिना त्या मनशा मदें अंतर आसा ती तुमी नव्यान पळयतल्यात. Hallelujah. Nice scriptures, brother. Praise God. Praise म्हणटच पळयात देवाचें उतर कितें सांगता की आमचो दावो वांटो हें पोन्ने कोरारा Hmm. ओल्ड टेस्टमेंट पोन्ने कोरारा आमी दावो वांटो देवाक दिवपाक गरजेचो आसलो कायद्या प्रमाणे. पूण आतां आमी नव्या कोरारान जेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडला, ताणें आपलें रोगत वारयलां, ताणें आमकां आमचें तारण केलां, आमकां सरवण दिल्या. आमी आतां फकत 10 टक्को दितले वो आजून दितले मोग दितले. What is the percentage now? The percentage of our giving determines the love we have for God. समजा हांव तुमकां एक सांगता, समजा म्हजे कडेन 10 लाख हा, 10 लाख, ओके, आनी 10 लाखा मध्ये हांवें काडले 20,000 आनी कोणाक दिले, गरजेक दिले. थोडो लोक 5,000 घालता, 2,000 घालता, 30,000, तुवें 20,000 घातले. सगळ्या परस तुवें चड दिले. पण जाणे देवा वजीर तुवें कितें दिले? इतलेच दिले. Because in compared to what you have, you gave a very negligible percentage. पूण लोकां वजीर तुवें 20,000 दिले. लोकांन तुका शाबासकी दिली. पादवीकारान तुजें नांव काडलें आनी सगळे म्हणे अरे शाबास रे शाबास. आनी तूं मातसो कलट्टायत आतां तुजो आतां नांव येतलें न्यूज पेपराचेर पॅरिश बुलेटिनाचेर आनी सगळो तुका शाबासकी दितलो. पूण देवा वजीर तूं कॅन्सल्ड. Because the percentage with respect to what you got and to what you gave was very negligible. आता 10 लाख तुका मेळले, तुवें काडले सुमार 4 लाख काडले वा 3 लाख दिले. Was it a big percentage? Come on. So the giving is determined by the percentage, not the amount. तुम्ही आयकता ना कितें सांगता ते म्हज्या भयणीनो? पोन्ने कोरारार तुवें कितें करूंक जालें? बरें 10 लाख म्हजे कडेन आहा, 10% काडूंक जाय. 10 लाख म्हणजे 1 लाख दिलो, हांवें म्हजें काम केलें, हांवें 10% दिले, 9 लाख म्हजे बरोबर धरतलो आहलो. पूण जेन्ना हांव नव्या कोरारार आहा, पवित्र आत्मा तुका सांगे 10 लाख दी, पवित्र आत्मा तुका सांगे 4 लाख दी. ना 4 लाख म्हाका 100च उरतले. बरें 5 दी, म्हाका 50 उरतले. 50 दिता हां? ना 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 ना, तुका कितें करूंक जाय तें? पूण जेन्ना पवित्र आत्म्यान तुका सांगलां दी म्हणून आनी तुवें दिले, तुवें त्या जाग्यार एक बीं घातलें. आनी तुवें तुज्या बोल्सांतलें जें बीं तुवें दिलें देवाक, तुका दिसता तुका तें पीक येवचें ना? हा हा हा. तुजे हात धाकटे आसतले जेन्ना देव तुका आशिर्वादान भरतलो. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? Your hands will be small to receive the blessing because of your obedience to the Holy Spirit. तुम्ही ऐकूंक ना? ऐकना, brother. Praise God. Sometimes we are searching in our pocket. Chutta, you can hear. Twing, twing. You can hear the coins going in the box. I'm ती खबर सांगिना. I'm talking about what the Holy Spirit. There are people going to church on Sunday कितें घालतात ते 20 रुपया, 100 रुपया, 500 घालतात. I'm not talking about that money. त्या दुर्बांची खबर सांगिना. ती तर तुम्ही फकत धर्म करता. But if you are a spirit-filled person, you are led by the Holy Spirit. You are in the Word. I should say this. You are in the Word. What is the meaning? You are in the Word. म्हणजे तू आता आत्मिक जीवित जियता. You are living eternal life. You have a relationship with the Holy Spirit. You are obedient to the Holy Spirit. That time you are not giving it chiller in the Sunday mass, and that is chiller. But the Holy Spirit talks to you, you will give.
Then you watch. You put in there, your barns will be overfull. Your blessings will be overfull. You won't know. Soitanan तुझ्या जिवितांत चोरूंक जावचें ना. He won't able to steal from you. God will put a hedge of protection around. Your health will be guarded. You'll be protected. पण आम्ही कितें चिंता? आमी आमचे रिटायरमेंट बेनिफीट चिंता. हांव आतां चिंतीत जाल्यार रिटायरमेंट बेनिफीट हांव जेन्ना 52 आहलो देवान म्हाका सांगलें तूं तुजें काम सोड and do ministry. I should have been saying, Lord, I got 8 years more to work. I should be thinking about my retirement benefit. At 52, he tells me to do ministry. देवान म्हाका सोडलो, ना. म्हज्या फॅमिलीक सोडलो, म्हज्या भुरग्यांक सोडली. God did not forsake me. He never left me. आमी फकत पळयता ज्या देखून तुमकां सांगता न्ही खूब पाटी आमचे इगर्जेन म्हणटा विन्संट द पॉल आसता. म्हजें नांव घाला न्ही विन्संट द पॉल म्हणून. तिचो लायन लागता रेशनाची लायन लागता ते भाशेन विन्संट द पॉल. थोडे लोक हा शेअर होल्डर हा 10 वर्सां 20 वर्सां विन्संट द पॉल. जितले सिनियर आहात तांकां विन्संट द पॉल. विन्संट द पॉल should give them for 6 months maximum money. After that you should give them fish for 1 year. Then teach them to fish and bring the new people to teach them. पण आमी तांकां fish दिता तांकां काम नाका तांकां फकत रेशन जाय. We have made them parasites. Because we don't teach them the word. पण आम्ही सगळ्यांत तांकां आमी दूड दिता म्हणून तांकां खाण दिता म्हणून त्याच्या भुरग्यांचेर हांसो येता म्हणून we have done a great thing. You have done zero work for them. You have made them parasites. तांकां उतर शिकोवपाक गरजेचें. वय दी, खाण दी, जेवण दी, give them ration, but give them the word also, so that after eventually they should be weaned of ration and they have to depend on the Holy Spirit, depend on the word to start sowing. Otherwise, they will only be receivers, they will never be givers. ऐकता तुझ्या बहिणीनो? होय ब्रदर. In the kingdom of God, you don't just be a sucker. Wait to receive, wait to receive. It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. And give God your best. Don't give your leftovers. He'll spit on it. He's a God. He's a king. He's a creator. He wants to see your heart. Give him your best. Bring your best offerings to him. ऐकतात म्हणजे बहिणीनं तुम्ही? मोडचे काढनाकात बोल्सांतले. चिल्ला किडी जाता घालता म्हणून ऐकता. टिंग टुंग तुझ्या मोबायलार मेसेज येता तेन्ना टिंग टुंग तशें जाता आमचें. Don't do that. Don't give him chiller. Give him your best. What is by Maria? Yes, brother. From Ahmedabad? Yes, brother. तूं God जावन has आसा given me सुभागी. best time. तूं होय, जावन brother. आसा सुभागी आयज. वय तुका कोणें फटयलां, तुका दूड दिवंक ना, पूण तुज्यान आतां you can turn it around to your advantage. Turn it Yes. to your advantage. Yes, brother. You see the blessings on your family, on your children, on your grandchildren. See the blessing. People don't know this secret. They don't know the secret of giving. आमी जाणो मागणी करपाक, तेर्स करपाक, मिसाक व्हरपाक, फोंडा कडेन वचपाक, फुलां घालपाक, लादाई करपाक, तेर्स करपाक, चोणे दिवपाक, कोप दिवपाक, हे सगळे आमी जाणो. But I mean, we don't know how to give. Because we have never been taught how to give. Because we are robbing God. But you can turn it around and make it to your advantage. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, brother. Amen. Thank you so much. Praise I'm God. leaving because we have by स्वतः म्हाका आमकां वॉर्डाचे हें आसता सुविधा. केन्ना आतां समुदाय हा 8:30 आसता. म्हणटच आयज तुज्यान समुदाय तुवें सामकें ते सगळ्यांक भायरी दिवंक जाता थंयसर. You can share what I just shared with you to the people in the Samuday. Yes, Because in the yes. Samuday, in small Christian communities,
They'll all gather, read the word of God. Somebody will share like that all theory. Okay? Yeah. But there'll be no action. So you share the word of God with action. Share them your own testimony. तुझी गवाही किती inspire somebody in the samudaya. Amen. Yes, brother. Amen. But they keep Jesu on Karga. asking. ती कितें विचारतात ताची प्रॉपर्टी कोणाक गेली हांवें हांव नोको हांवें एकल्याक म्हटलें आय गिव यू द नंबर जॉन 14:26 ही वील टेल यू कोणाक प्रॉपर्टी दिली. Amen. Amen. Jesu Karga. Okay, brother. Praise the God Lord. bless you. God bless you, Sister Thank Maria. you, God bless brother. you. Thank you. Praise God. Praise God. Okay. आणि कोणाची टेस्टिमनी हा? Let's make testimonies only today. Praise God. कोणा टेस्टिमनी दिवपाक आयज? कालच्या बुधवारेच हांवें म्हणलें आयज आमी फकत टेस्टिमनी आयकतले. हे शिकोवन 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 चड शिकोवन जाता. शिकोवन आयकली आनी कांय जायना ताचे उपरांत. लेट्स हॅव सम टेस्टिमनीज. आमी कितें आयकलां आमी आयज? कालच्या बुधवार कितें आयकलां आनी आमी तें उतर पाडलां आनी कितें तरी गोवायकी दिवपाक आमकां हाय कितें हा सांगपाक? एनीबॉडी? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are we all alive? Is the Holy Spirit alive in our life? ताणें म्हज्या भयणीन शिकोवन दिली. कितली शिकोवन आमी आयकतले. It's time to start practicing the word so that we can have testimonies. होय की ना? तुम्ही कितें म्हणटाय? होय, brother. Brother, last Wednesday, हांव येवपा पावना कित्याक म्हगे mother in law was hospitalized those days. Okay. Yeah, and like something different I experienced this time. Like कितें जाता हें उतर आमकां नितळ करीत वयता आनी चेंज करीत वयता. So त्या दिसांनी कितें जालें like almost 3 days we were there in the hospital. आनीक like physically मातशें drained out एस जातालें कित्याक I had to come home. My father is also living with us now. So जायत जातालें, but in that also the Lord was giving me so much grace की सायडीन कोण एश कोन्न दुसरी पेशंट्स आहाय न्हू आनी ती कितें जाताली कोण घरांतून कोण येयले ना तेंचे बरे 2-3 दीस दे हॅव ओनली कम विथ ऑल द बॅग्स एकुपाट बोन ओ कोण येता दिता वयता and there are some things they need like nothing of me brother but हांव कितें सांगता की हिंग उतरान म्हाका जायती चेंज केल्या like sensitive to others needs ना पयलीं कितें जातालें म्हाका पडलां म्हजे रियल तें हांव पयलीं सॉल्व करूंक जायना तशें जातालें but this time like till like we checked out till we were like we got our discharge zal pusan till the end I like the Lord was sending someone or the other who were in need of something who in this building which is Praise God. Praise God. praise God. So it was such a different म्हणजे यांचो हिंगा रिसीव केन्ना कितें जातालें लोक आमक पावतालीं but this time no I felt की and I know some people in my life I've noticed की ती सदां हेल्पा आसताय आनी आमी कितें चिंततालीं तो बेकार आहा म्हूण एश कोन्न हेल्प कोत्ता लोकां एश कोन्न दिसतालें म्हणजे maybe he doesn't have anything he or she तेशें but this time I realized experience केलेशें की to help कितू joy मेट्टो आनी थिंगाय कितें Amen. better to Amen. give than to receive. आनीक थोडी म्हाका म्हगे मम्मी थिंग म्हगे माय पेरंट्स रावताय थिंगाची कोण मेळ्ळी म्हाका दे हॅड जस्ट गॉट एडमिटेड एंड दे वर क्लूलेस खूंय वचपाचें कितें करपाचें आय बम्प्ड इन टू देम म्हगे डिस्चार्जा म्हगे हें करून प्रिपेर करूंक गेल्यार ती एडमीट जातालीं certain things they also wanted. So praise God till the end, till my mother-in-law was just discharged in little ways. I'm not saying like big things, but those things also while living amke khushal ka ye asloli ki we are getting discharged, but at the same time I'm so many family is anything bodantuli while going we were like a little sad. We were glad that we were going home, but at the same time the bondings they were also like touched like so brother like what I'm saying is
त्या उतरान म्हाका कितू चेंज केला लायक सेन्सिटीव टू देव दाखोयनूय दिता धाकटें कित्याक पयलीं मिगले जिवितांत कोण कोण येतालो अशें करून ही वूड सेंड आनी आमी म्हणटालीं म्हणजे वी ओनली वॉन्टेड टू रिसीव आय ओनली वॉन्टेड टू रिसीव हेल्प म्हाका हें बट नाव आय रियलायज दॅट ही हॅज equipped me to help others like Praise to be a God. blessing. Yeah, Praise praise God. God. Jesu karga. And Praise तुझे भाशेन, God. like 3 different occasions, like we had to go to the hospital once when my mother was hospitalized, this time when my mother-in-law was hospitalized in the same hospital, and once we had admitted our neighbor in that hospital. Tini about एक brother. तर तुझे भाशेन, so every time he would come, I was reminded of you. He comes and he prays. And thank असले सोद्दीत तो पेकोवणी तो इंचात्ता मागीर आनकोडे कितें पेकोवणी मेळ्ळ्या ओ मेळटोली मुइचात तो एश कोन्न कन्फेस करूंक लायता आमकां. And he tells, like, sought kitten except Jesus as our Lord God and Savior. So I was reminded of you. Tencheri, like, so much they do for, like you all do for God's kingdom, not to build your own kingdom, but to build God's kingdom. So yeah, praise God. So each one of us, आमच्यान म्हणून जायना की ना म्हाका मिगलें पडलां पयलीं हांव एशें कोन्न आहलें but the word has really changed me and it's changing me, like yeah, to it's making me bolder, like little by little I'm getting bolder. Praise God. Praise And, God. yeah, Praise thank God. you, Jesus. Beautiful. Beautiful, by Flavie. Very good. Excellent. Oh, praise God. आणि बुधवाराच्या बुधवारा हांव या न्यू क्रिएशन होमान वेतानी होय. दिस रिहॅब सेंटर आयज सकाळी पोत्तून गेलो बॉयज हॅव इन्क्रीज दे ऑलमोस्ट नाव दे हॅव बिकम टू 72-73 बॉयज म्हणटच हांव बुधवाराच्या बुधवारा जेन्ना वेता तांकां शिकोवपाक पळयत वतना म्हाका कितें टॉपीक दिता पूण आयज हांव जेन्ना काल आयज हांव चिंतालो कितें सांगपाचें कांयच मनान येनासलें पूण हांव आतां चोयतां आनी थंयसर पावलो आनी हांव पळयत वतना आयज तांकां कितें शिकोवपाचें म्हणटच शेगी पावलो थंयसर आनी हांव आतां चिंता पळयत वतना हांव कितें सांगूं तांकां आयज वॉट टॉपीक जाल्यार घे आय हॅव गॉट हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स म्हजे कडेन 100 टॉपीक आहात कितें टॉपीक जाल्यार कितें कॉमेंट्स करूंक जाता बट यू नो वॉट I rather would want to hear the Holy Spirit prompt me to speak than I speak something which is not required. म्हणजे तुज्यान कितलें उतर आहा म्हणजे तुजे इतले टॉपिक्स आहा शिकोवपाचे तुज्यान कितेंय शिकोवंक जाता सारकें न्ही See, if you want to teach something, if you have been teaching the word of God for 8-9 years and much before that, तुज्यान खंयचीय टॉपिक on grace, on love, on something, you can give some topic, some parable शिकोवंक जाता, no problem. पूण जेन्ना तूं सुमारान एक पावटी वेताय आनी तुका देवान वो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या यू रादर वूड प्रिफर द होली स्पिरीट गिव्स यू अ प्रॉम्प्टिंग कितें तुवें उलोवंक जाय तें सारकें Yes. होय ब्रदर. म्हणटच हांव थंयसर पावलो हांवें प्रेयर पासून करूंक ना हांव तांकां प्रश्न विचारूंक लागलो कितले जाण म्हजे भाव तुमकां हांगासरले वचोंक जाय हांवें कॉमेंट्स केलें आयज हांव नको कित्याक हांवें कॉमेंट्स केलें नॉर्मली हांव थंयसर वेता तांकां हालो कोत्ता तांकां विचारता बाबा आयज आमी मागणी करुया हांव तुमकां एक टॉपीक आयज शिकयतां आयज कितें म्हाका पवित्र सांगलां तें पूण आयज सांगूंक ना डायरेक्टली मागणी करिनासतना हांव तांकां कॉमेंट्स करूंक लागलो हांव म्हणलें कितले जाण तुमी हांगा जे आहात कितले नवे येयल्यात 1-2 हात वयर गेले कितले जाण गेल्यात म्हणून आनी 2 हात गेले म्हणजे भुरगे भायर वेतात म्हणजे हांगासर तांकां घरा धाडटात मीन्स दे आर ऑलरेडी सेट फ्री and this number has been increasing so it's praise God they are really getting set free आणि 2 नवे भुरगे आयिल्ले हांवें म्हणलें तांकां विचारूंक लागलो हांवें म्हणलें कित्याक प्रश्न विचारता कित्याक नॉर्मली हांव तांकां शिकयतां तांकां विचारलें कितले जाणांक तुमकां हांगासरले गेल्ले जाय कित्याक ताणें म्हणूंक लागलें 2 गेले म्हणून out of the 72 almost about 55 hands went up आमकां वचोंक जाय म्हणून आयकतात तुमी म्हणटच 72 hands are there and I'm amazed now on that big crowd almost 55 of them put their hand up brother आमकां वचोंक जाय खंय वचोंक जाय भायर वचोंक जाय पुरो हांगा so I said Holy Spirit you are so good तूं इतलो बरो तुवें म्हाका टॉपीक दिवं नाय पूण आयज जेन्ना हो प्रश्न म्हज्या तोंडांतल्यान सुटलो आनी हांवें इतले हात पळयले तुवें म्हाका दाखयलें कित्याक हे भुरगे ह्या वेळार हांगासरले भायर वचोंक सोदतात अजून तयार जावंक नात
आनी ते हांगासरले वचोंक सोदतात. म्हणटच जेन्ना ताणें हो हात केले, हांवें म्हणलें बरें सगळे दोळे बंद दवरा, आमी मागणी करया. आयज आमकां पवित्र आत्मान एक बरी टॉपीक दिल्या. आनी कसली टॉपीक? टू आस्क देम who is ready and who is not ready to go from here. आनी शेकी हांवें तांचे कडेन उलोवन तांकां विचारलें, जेन्ना तुमकां पवित्र आत्मो उलयता की तुमी तयार जाल्यात हांगासरले वचपाक, तेन्ना तुमच्यान वचोंक जाता. पवित्र आत्म्यान तुजे कडेन उलोवंक ना जाल्यार तुमी हांगाच रावा. आनी पवित्र आत्म्यान तुजे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार हें उतर जें तुमी आयकतात, हांव येतां, दुसरो ब्रादर येता, ह्या सुमानान दिसान दीस म्हणजे सदांकाल सुमानान कोण ना कोण तांकां शिकयता. हांवें तांकां सांगलें, हें तुमी बिश्टें एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें. पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलोवचो ना. तुमकां गरज हें उतर तुमी आयकपाक, ताचेर नियाळ करपाक, तें उतर पाळूंक सुरवात करपाक. आनी जितलें तुमी तें उतर आयकतात, तें उतर पाळटात, आतां पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयतलो, तुमकां भितरल्यान बदलाव दितलो. आनी तुमकां आतां ही खोशया वचपाक, पूण भायर सैतान तुमकां रावला. कित्याक तुमी आजून तयार ना. कित्याक हांगासरले खूब भुरगे जे गेल्ले पयले, हांवें आयकल्लें, ते वेतात आनी आतां सोरोप येता. आनी सुमार 1 म्हयनो पयलें एक भुरगो आसलो, म्हाका दिसता 9 येयल्लो. तो गेलो फकत एक सुमानाक आपल्या घरा म्हणजे पास्काच्या दिसांनी, इस्टर होली वीक, तो पावना फुडें कॉमेस केली. 4 दिसांनी ताका एटॅक येयलो आनी तो भायर पडलो. 33 years old बॉय. Praise God. म्हणटच हांव ताका सांगूंक लागलो, तुमी आयकलां ताची खबर, तुमी इतले भुरगे जे हांगासरले गेल्या तांची खबर आयकल्यात, आनी तुमकां जाय गेल्ले, पूण तुमी नकळत की हांगासरले तुमी गेल्या उपरांत सैतान तुमचे डबल येतलो. Satan will come with double force against you. So unless you are ready, तुम्ही तयार जाल्या उपरांत आनी पवित्र आत्मो तुमचे कडेन उलयल्या उपरांत, तेन्ना तुमी वसात. ताचे पयलीं वचनाकात. ज्या भाशेन ह्या वेळार हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतर परगट करपाक, टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, to proclaim the word of God, to be a teacher, to be a preacher, or to be doing ministry. कितें बिश्टें आतां हांगा भरपेट जाल्या, कोणूय प्रिचींग करता. Any Tom, Dick and Harry wants to preach the word of God. But unless the Holy Spirit has instructed you to teach, unless He has called you to teach, don't go to the pulpit, sit in the congregation. आयकतात तुझ्या भयणीनो, पवित्र आत्म्यान तुका सांगना जाल्यार शिकोवपाक, तूं ते वाटेन बस आनी आयक. आनी जो कोणाक आयकताय बरे भाशेन आयक. म्हणजे तो सोच शिकयता जाल्यार बरें आहा, ना तर तूं देवाचें उतर वाच, पवित्र आत्म्याक सांग शिकय म्हणून, आनी तुका कळटलें कोण तुका सोच शिकयता, तुका काणयो सांगता त्यो. पूण तुवें तें शिकपाक गरजेचें. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू, whether you are a preacher or a teacher, or whether you are just a congregation, you are just a listener. आमी तें उतर शिकपाक गरजेचें. It is very important for us to study the word. आनी जेन्ना आमी तें उतर आयकता, तें उतर आमी शिकता, पवित्र आत्मो आमकां तयार करता. परगट करपाक न्हय, आमी तें उतर पाळूंक, to be doers of the word. It is easy for anyone to go to the pulpit and give presentation and preach. आमी अशें करूंक जाय, आमी तशें करूंक जाय. करताय तूं उतर तें उतर पाळटाय? Are you a doer of the word that you are preaching, or you want to preach to somebody else without being a doer yourself? Then don't preach. Don't go and preach. Let your fruit of the Spirit be shown in your life. नी फळां तोखतात तसलीं फळां दिवपाक पयलीं कॉमेस कर. तेन्ना वच आनी देवाचें उतर परगट कर. म्हणटच पवित्र आत्मो आमकां काय बरे भाशेन शिकयता. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, जेन्ना हांव उतर नको आसलो, हांव हाका त्या प्रिचराक आयकतालो, हांव म्हणटालो काय बरे भाशेन शिकयतात. जेन्ना पवित्र म्हाका शिकोवंक लागलो, म्हाका दाखोवंक लागलो, तूं उतर परगट करिनाका, पयलें तें उतर तूंच पाळ.
You be a doer of the word which you want to preach first before you can preach. जेन्ना आता ह्या इस्ताद्याक पावला मीन्स आय रीच दिस स्टेज इन माय लायफ इन माय वॉक विथ द लॉर्ड म्हाका पळोवंक दिसता कितलो लोक उतर परगट करता पूण ढोंग्या भाशेन फुडें वेता. They could be preaching for 10 years, 20 years, 30 years. Let me tell you, these are not new preachers. These are old preachers, seasoned preachers. But they are not producing the fruit of the Spirit. That is why it is important first, before you can step on those altars to preach, that you become a doer of the word. तें उतर पाडूंक गरजेचें. आता डांग्या भाशेन पॅके 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 केलें कांयच फायदो जावचो ना. That's why it is so important. Extremely important. Amen. देखून आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. What is the job of the Holy Spirit? The job of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां पवित्र करपाक. That is the job of the Holy Spirit. आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमच्यान कशे भाशेन एक पवित्र जिवीत जिवंक जाता? We cannot live a holy life. That's why पवित्र आत्म्याची गरज आमकां. पवित्र आत्म्या आमचे भितर ठिकाण करपाक, तो आमचे भितर आसपाक, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावपाक, हें आमकां एकदम पयलें गरजेचें. Once the Holy Spirit comes inside of us, He will make us holy first. And then we can step on that elevated altar and now we can teach and we can preach. जेजू आतां शिकोवंक गेल्या उपरांत तुमकां दिसता जेन्ना तो जल्मलो 16 वर्सांचो आसलो, तो 20 वर्सांचो तो ताणें कॉमेर्स केलें उतर शिकोवपाक. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसलो, 10 वर्सांचो आसलो, 15 वर्सांचो आसलो, 20 वर्सांचो, ताणें उतर परगट करपाक कॉमेर्स केलें? केलें? Did he start preaching at the age of 12 years old? Did he have ministry at 12 years old? No, brother. म्हणजे जेजू 30 वर्सां रावचें पडलें. 30 वर्सां देवाच्या पुताक रावचें पडलें तयार जावपाक. 30 वर्सां पवित्र आत्मा ताका भितरल्यान शिकयतालो. हें सगळें शिकयल्या उपरांत ताजो बातीस जालो. तितलेंच न्हय, पवित्र आत्म्यान ताका व्हराण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती ताची परीक्षा करपाक. आनी तेज्या उपरांत सैतान येयलो ताका ताळणी हाडपाक. आनी तो पास जाल्या उपरांत तेन्नाच तो गेलो आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. आयज कितें जालां? आयज कितें जालां? कोण आयकता? कॉमेर्स केलें शिकोवपाक. They are not even mature. Bachas. And we all feel so proud that they are preaching. They don't have the spiritual maturity. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. 30 वर्सां ताका रावचें पडलें. आनी त्या वेळार तो तोरा शिकतालो. जेन्ना काळ पावलो आनी जॉन बातिस्ताक धाडलो, ताणें सगळी तयारी केली, तेन्ना जेजूचो बातीस जालो. 30 वर्सांचो जाल्या उपरांत. तेज्या उपरांत ताका पवित्र आत्म्यान ओराण्यांत व्हेलो, ताची परीक्षा केली. आनी तो आतां जेन्ना येयलो कॉमेर्स करपाक शिकोवपाक, तेन्ना ताणें सगळें सोडलें, पाय मायन सोडलीं, सगळें सोडलें आनी देवाचें काम करपाक ताणें सुरवात केली. He left everything. आयज कितें जाता? What is happening today? We have changed ministry. Because we have made पवित्र आत्मा आमचो शेजारी रे. तो शेजारी आमचो. बालोर पासून दिना. पवित्र आत्म्याचें काम आमकां पयलीं पवित्र करपाक. We should be true to ourselves. हें ढोंग्यापण आमचे भितर जें आहा तें सगळें भायर वचोंक जाय. And when we become true to the word of God, आमी खरेपणी त्या उतरान आमी त्या स्वतान आमी जियेता, कॉम्प्रोमायज करिना,
आमी सत कितें तें आमी कोणाकूय जावं पाद्री जावं बीस जावं बाब साहेब जावं कोणूय जावं तांकां आमी सत्य सांगपाक आमी भियेना. आमच्यान तें फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाता. ओन्ली बाय द होली स्पिरीट. आमेन. Amen. Praise God. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, फुडल्या सुमारान हांव आसचो ना. I am going on a closed door retreat with my wife for 1 week from Monday to Saturday. So next Wednesday I will not be there. Okay. Okay, brother. म्हणटच आयज आमी काबार करया. हांव जाणा गोवायकी ना, पूण हांव चिंत सजमतां की जेन्ना हांव परतून येतलो खूब गोवायकी आसतल्यो. There will be a lot of testimonies that we are going out, we are stepping out, we are sharing our testimony. Maybe तुमकां आमकां शिकोवपाक गरज नाका, आमकां शिकोवपाची गरज नाका. आमकां जाय फकत आमची गोवायकी दिवपाक. जें आमी उतर आयकता तें उतर आमी पाळटा, आमी तें उतर कोत्ता. हीच गोवायकी आनी त्या भाशेन देव आमच्या जिवितान काम करता. ती गोवायकी दिवपाक आमी तयार जावया. Who knows? One day you will be preaching and teaching the word of God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus God. कोणाकू मागणें करूं जाय? थँक्सगिवींग. बरें हांव करतां. सर्गेंच्या बापा, दिनवास तुका, वाखाणी तुका, मोहिमा तुका. खरेंच ही शिकवण जी तुवें आमकां दिली आज, ही आमची चोत्राय आसूंक जाय फकत सर्गींच्या वस्तूंचेर, न्हय संवसारी वस्तूंचेर. संवसारी वस्तू जे सदांच आसच्यो नात, ते इबाड जावन वचपाच्यो. आमी आमची चोत्राय दवरूंक जाय फकत तुजेर. तूं जावन आसा आमचें खरें दायज. आनी वैदोन्या, जो कोण दिता तो खरेंच सुभागी. जो कोण वोंपता ताचो संतोष व्हड आसता. जेन्ना आमचें सवें तूं आसता, आमचें सवें शांती दिता तो देव आसता. संवसारी वस्तू आसल्यार जाय तो आमची शांती इबाड जाता. गोंदळ आमी घुस्पोतांव. पूण जेन्ना आमी तुजेर चोत्राय दवरता, आमी खरेपणीन संतोषान शांतीन चलूंक पावता. हें सोत आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. आनी संवसारी वस्तूंची आशा न्हय, पूण तुजीच आशा आमकां आसूंक जाय. जे भाशी मार्था आनी मारये दोगांयच्या मदें मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडलो. आमी बरो तो वांटो सदांच विंचून काडूंक जाय. तुका आमी सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक फावो. आनी जेन्ना आमचे कडेन तूं आसाय, आमच्या कडल्यान देवाक कोणेच व्हरूंक जायना. संवसारी वस्तू व्हरूंक जायत, पूण तूं दिता ती शांती, तुजो संतोष कोणेच व्हरूंक जायना. हेंच सदांच आमी मनान दवरून शांतीन संतोषान जे तुजेंतल्यान येता जिवंक आमकां आदार आनी कृपा दी. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. Amen. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा.